सांजुता देव आणि हेर सांग करतो आणि प्रत्येक जण मरी आमची सगळींची माई आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मरी बात आम्ही सगळी संगत मागया सगळ्या जेजू ख्रिस्ता तू आमचं मध्य निरंतर आराधन करून आम्ही बाबा शेखर क्रिस्तांच्या सुमिया वरवी अर्गांची माळा साधुदा मुखांत देवान आपले आमचे रुंदऱ्या कृपेने जोडासकान
संत आमकां नरकां पाठोवया सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ताच्या आमकां नव्यान जरीत करून हांवें जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक सर्गीच्या बापा तुज्या पवित्र सभेंत बरें व्हडलेशें जतनेन आमकां सांबाळलेल्या खातीर बापा ह्या नव्यानाच्या कृपा भगिनी सुद्धा देवाच्या मदतीन तुवें दुरुस्त केल्ल्या आनी मुखार करून खुशी वेल्या उपकारां बसत बापा तुवें तुजें ते बाकी दिल्यांक सुख नासतना मोग केल्ल्या खातीर कश्टां निराशेन सांबाळून धरलेल्या खातीर बापा तुवें तुज्या दैवीक मोगान आमकां पातकातान सुटका दिल्ल्याक दुबाव वेळी मती उजवाड दिल्ल्याक आनी कधी दुखीन आमकां बुजवण दिल्ल्या खातीर बापा तुज्या इलासांनी तुका जेजूच्या नामी तुवें देवसराक थरथरायल्ल्याक आनी भिजून कर्जाच्या पवित्र आत्म्यान दिवच्या गटायन भरलेल्या खातीर ह्या पुंतळार सांताच्या मदतीन सांताच्या सकल भक्तांची मागणी आयकून तांचे जिणेंत संतोष आनी समाधान दिल्ल्या खातीर ह्या भगिनी जाग्यार सांताच्या मदतीन जायती अजापां तुवें केल्ल्या खातीर सांताच्या मदतीन ह्या पुंतळार सबार प्रगतीचे कामां तुवें जारी केल्ल्या खातीर आमी मागलें सर तुज्या खुशे प्रमाणे वेळा काळा तेगेन आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर सकल आपली अर्गां कमळां सांगात सुम्याची केले मागणे म्हणया आमच्या बाबा तुजें नाम तुजी खुशी जाता तशी सुस्तांता आमचो दिसपट्टो त्रास जाताली आनी आमी आमचे चिंतलें सुद्दां तशें आमची बातमां उलोस आनी आमकां काळजी करून तुमकां वायटांतले आमकां देवा आतां ह्या सगळी आमच्या विणवणी सर्गीच्या बापा समोर आमी दवरया मोगाळ भावबीण आमच्या पिडेस्त भोवना पासत देवा लागून आमी विस्वासान मागया सरेच आमकां वायटांतली पातकांतली अनवरांतली निवार सरेच पिडेस्त आमच्या भावबीणीचे कश्ट तूं हळू कर सरेच पिडेस्ताची सेवा करच्याक समर्पीत जाल्ल्या डाक्टरांक नर्सांक समाज सेवकांक तूं पाव सरेच सकट पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतले निवार तुझे मुनियर आनी आज हात दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती बरी भलायकी कुडयेंत तुजी गटाय लाभय सर्गीचे बाबा आयचे दिसा आमी आयकताली आमच्या भावा भयणीची सगळी त्या सावन तूं जारी कर सांताच्या भक्तिकांच्या जिणयेंत ताणें आशिल्लो संतोष समाधान तूं फावो कर आज लग्नाच्या बेसान एकवटच्या 10 जोड्यांनी तांच्या लग्नाच्या जिविताचें म्हत्व समजून एक बरें काजारी जिवीत जियोवन बरी कुटुंबां रचून तांकां कृपा फावो कर म्हणून सर्गीच्या बाबा आमी तुजे लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्याची त्या सावन तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सगळी त्या सावन तूं जारी कर म्हूण मागता मंगळा बाबा गांवांत तशें परगांवांत खवतें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता दयाळ बाप्पा फवती जिणये सांगातीक मेळनासतना जायते आमचे इवजान कश्टार आसात कश्टांच्या ह्या सर भाव भयणीची तूं दया कर तांकां बरी जिणये सांगातीन मेळोवन बरी कुटुंबां रचून तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता सरेस्परा भुरग्यांचे देणे आशिल्ले जाल्यार सर काजारी जोड्याचे तूं बिरमोन पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्यांचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोश जोडतो कर म्हूण आमी मागता बरी पिडेस्ताची भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी दयेन आयक नमान राणी कापूस करनाये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भगवशा तुका आमी उलो म्हणटा आमी परदेश येवेची बाळगां ह्या युगाच्या कोणात आसता आजकाल रस्त्यार सोन आमी तुका रुगान करता तर तुमचे शिकाये ते तुजे कापूसचे दडे आमचे वेद परती मेळये आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे देवीक फळ जेजू मागता ताचे हे दयाने
पिढीने कष्टोंच्या या जम्यात असलेल्या पिढीस ताजेर तांच्या घरांनी तसेच आस्पत्रांनी वळवळच्या पिढीस ताजेर उतर प्राय ताजेर बापा दयाळ दिश्ट घाल तुवें रचलेल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें तांणी तांच्या पिढी शिरेंतले गुण जावन पातकांत रितळ जावन बेगीन तुजे देन बरी भलायकी जोडच्या जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्यां वरवीं हांगासर त्या समा अनर्म्या वाटोवणी वाचून सांगचो वेळ पूण हांगासर नोवेनाच्या वेळार या 9 दिसांच्या नोवेनार त्या समा वचून सांगना ही घडी आमच्या दोळे दामया आमची सगळी त्या समा आमच्या मती काडया थंयसर सांजच्या पांयां तरी जायते त्या समा पडल्यात आसतली ही सगळी त्या समा आमी सांजच्या पांयां तरी दवरया सांजोदा आमच्या बसोवचे सुरवाती विनंती कर ही सगळी त्या समा आमच्या बऱ्याक ती पडटा तर आमकां जारी कर म्हणून आमच्या भाव भयणीच्या त्या समा बसोवंक आमी मागया आता आपल्या नवभाव फेरीतील एक लोन त्यांच्या लोकांनी जायती त्या समाजाच्या समाजाच्या पायांतळी घालून दिल्या ही सगळी त्याच्या पायांतळी आमी दवरल्या ही सगळी त्या समा जारी दवरून आमी मागल्या आता नोवेनाचे अंतिम सगळी प्रार्थना आणि रिलीकेचो आशीर्वाद सम्याचे नावे आमचो आदार सर्वेच पद तुमचे सवे आसो प्रार्थना दयाळ सम्या बाबा बुजवंदरा तुझी मीत मेघनाथ दयाळ मी मागता पिढीचे कष्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण कोटयेचो दान शांत समाधान सांभाळून दी एकामेका सुख समजून मनावेद पयस करून एकामेका काळजांना मोक्षून घेऊन तू तांकां आदार दी आपल्या कष्टार सुधारून तुझे देण तांकां आपण बरी जावन बघून दी तू दयाळ समेच तांच्या संगत राव आणि तांची आतली भलायकी तांकां पाठी मेळून दी आणि ती तुझ्या पवित्र सेवेत हांगासर आमकां घर गांधीव दी जो जी तरी रास करताय ससनाच्या ससना आता सांग तुझ्या पवित्र रिलीकेचो आशीर्वाद घेवच्या कमी ती जम्या तुझी तकली बघया आणि रिलीकेचो आशीर्वाद घेया सर्वेच पद तुमचे सवे आसो सर्वेच पद देव बाप आशीर्वाद दी आपल्या मुखामुळेचा प्रकार तुमचे फाकून तो तुमका माई पसरण का करतील वागो दुलो बेळ तो तुमची रात्री नजर घालो आणि आपली शांती तो तोंड कांती देवाचा क्रोध पूज्य ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवात बसला तो आपल्या बसवण्याप्रमाणे संसार जरा प्रिया नामच्या संगत असा तो तुमचे सवय राहून तुमचे संरक्षण करून तुमच्या मुखल्यात राहून तुमका वाट वरून तुमच्या पाठल्यात राहून तुमची राखण करून देवा पवित्र ज्याचे सांगून वडा पडले तो तुमचे त्यांचे सूर वाईट आणि खोटेपण भस्मून उडवून आणि तुमची चिनी आपल्या प्रकाशात पडझडीत करून आणि आगाचं बदलामा समय स्तंजेर सर्पद्वेदा देवासो बापासो पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद देव आणि सदां तुमचे सवे राहो
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. दिसामदलो दीस वो आयचो वत्या संतोषाचो आणि हांगासराच्या होकले न्हवऱ्याच्या जिवितांत वत्या महत्वाचो. आणि ही जावन आसात दिलीप डिसोजा आणि जेनिफर लोबो, जोसेफ कोरेया आणि मंजुळा मारिया, नोएल रोशन डिसोजा आणि आंजली डिसोजा, प्रकाश बतुल्लो आणि निशा, प्रवीण प्रकाश डिसोजा आणि अश्विनी डिसोजा, रोनाल्ड नोरोना आणि रेश्मा, रॉबर्ट क्रास्ता आणि ग्लॅडिस, रोशन रिचर्ड मास्करेंजस आणि शर्ली, सुनील फेरावो आणि रॉयलिन डिसोजा आणि वॉल्टर रॉड्रिगस आणि आशा रॉड्रिगस. आज ही लग्नाच्या पवित्र साक्रामेंतांत एकवटून एक नवी जिणी कुटुंबाची जिणी ती बांदून मुखार सरतात. प्रत्येक तरान तांच्या पासत आमी मागया हाताक हात धरून तांणी प्रारंभ करचे हे लग्नाचे पळयन तांकां संतोषाचे, समाधानाचे, समृद्धीचे आणि देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेले ते जावन दी. आमचे पासत आमी मागया देवान आमकां एका बेसाक आपयला. ह्या बेसांत आमची जिणी ती देवाक पेल्याक मोगाची ती जावन दी आणि तशें देवाक आमी सदांच महिमान दिवंक. आमच्या पातकांचे बक्षाणे मागून आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकारात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Kakuka Somia kakuka Ista kakuka Ista kakuka Somia kakuka Somia kakuka Sage Ane Shantitacha Istan Somsari Sarvespora Deva Taragin Charaya Sarada Deva Kapa Mitu Kadamaskatota Amintu kawakenta Dengan Yesus Kristus Puta Sumiang Deva Devaचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर ज्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे सांगाठी देवा बापाचे महिमे
Gesù Cristo, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, परमेश्वर. Amen. प्रार्थना. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा, मनशाकुळ रचताना दादल्या आणि बायलेमध्ये एक कोटा सोमून तुझी कुशी तू वय दाखयली. या सुंतोष बरेदीचा हे आमचे भाव आणि ही आमची बहिणी लग्नाच्या संबंधात एक कोटो हांगासर आयल्यान, तर एका मोगान तांकां एकठांय प्रिती मोगाच्या फळांनी तांचे जिवीत बरोवन त्याच प्रिती मोगा सुद्दां साक्ष दिवन तांकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आणि राजभोट चलयता सस्ताच्या ससनाक. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो, "होच्चो म्हजो उपदेश, हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करचो. आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे परस व्हडलो मोग दुसरो ना. हांव तुमकां फर्मयतां तें तुमी करचे जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातले." देवाचे उतर Disco Aiso Somia Pello Santos Bullas Amihari लग्नाच्या ह्या पवित्र सक्रमेंतांत एकवटो हांगासर पावलेल्या म्हज्या मोगाच्या ओकले न्हवऱ्यानो तशेंच भावा भयणीनो 2017 इसवी ऑक्टोबर महिन्याची 22वी तारीख 24वी तारीख मंगळाचो पवित्र दीस तुमच्या जिणेंत सदांच उडास उजळलो. सांजूक आकाशांत पिड्याच्या पुड्या शेतांत आनी थोड्याच वेळान लग्नाचो पवित्र सक्रमेंत स्वीकार करून तुमच्या कुटुंबांतला आनी इश्टा मोगासोबे हांगासर तुमी येवन पावल्या. ह्या संदर्भांत आंतरराष्ट्रीय आमिसर ह्या भाव धार्मीक भयणी आनी तुमच्या मोगाची तुमकां बरें मागता. आमी आशिल्लो तुमकां एक समाधानाचे, समृद्धीचे आनी देवाच्या आशिर्वादान भरलेले लग्नाचे जिवीत. काळजाला फासोवच्या ह्या काळार सासरीक कुळाभोव जशें आसच्या आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताचेर पातळ्यो हे लग्नाचे पयले तुमी आज धारण करतात. हे लग्नाचे कुटुंबां जिवीत आज तुमी आदर करतात आसतना तुमकां आमी शाबास म्हणटा. आनी थोड्याच वेळान तुमी आल्तारा मुखार तुमकां एकामेकाचेर समर्पण करतात. जशें आदाम आनी येवन पयले जोडे सदस्या देवा उदे रावले, देवाचे आशिर्वाद मेळ्ळे मोडा इसरा संवसार भरात. आज तुमकांय असले देवाची आशिर्वाद जाय आनी केन्ना तुमी आमी सुखांत दुखांत बऱ्या पिढे शिकयत दुखऱ्यांत क्रेस्त्यांत मोराप्यांत सांगता जियेतल्या तुमी वसती करता. आमी एकामेका मोगान आनी मानान लेखल्या आनी सगळ्या आमच्या जिवितांत एकामेका विश्वासी रावलेल्या. एक घडी आलोचना करतना मुखार कितें न्ही एका नवऱ्याची हांव जें येताली बरें दिसतालें हेंच बाबा पूण हे तुमकां आपल्या तुमची फाटली तुमचो भवंड जेजू तरी तो दवरलो. लग्न तुमच्या दोगांमध्ये वय पूण दुसरो एक व्यक्ती आसा आनी तो जो आसा देव जेजू तुमकां ह्या लग्ना दिसाक आपयलो. केन्ना तो तुमच्या सांगता आसा तुमी खंडीत जावन हे लग्नाचे जिवीत जियेत आसतना देवाच्या मोगान पुरो तुमी जियेत जाल्यार म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. त्या खातीर स्वामी जेजू तुमचे सांगता सदांच आसून दी हे आमचें मागणें तुमचें आसूं. हाचे पयले वचना तुमी आयकल्लें उत्पत्ती ग्रंथांतलें तें विचून काडटा आनी थंयसर आमी पळयता देवान हो सुंदर सुंदर संवसार रचलो
श्री दात्याची एकच एक वाट केटाला देवाने सांगता भेटतात जीवित संपूर्ण जाता त्यात करूनच पहिल्या वाजता तुका सुनता दाखलो आपल्या आवय बापाय सरतलो आपल्या पायी एक पडतलो ती दोघांही एक झाले बोलतो एक पडतो शाश्वत देखून जे कितें देवान जोडिला ते मनशान घडोवंक त्यामुळे हो तुमचो आज प्रार्थना करचो एक पड तो मरापर्यंत पुढे जो माणूस वास उरता म्हणून जावन आसा त्यामुळे देवाची आशीर्वाद तुम्ही मागून सदांच आखेर म्हणून तुम्ही सांगता जीव जाय आणि हांगासर केलेला लग्नाचे विधान देवाचो भोग तुम्ही बघतात कडे जावन तुम्ही आशीर्वाद तो देव तुमच्या सदा असलेल्या रूपी हे लग्नाचे विधान तुमका समाधानाचे आणि यशस्वी जाते आणि याच्या दुसऱ्या वस्तात आम्ही ऐकले सांभाळ अभ्यास करा करून अध्याय 5 ओळ 29 सांगता पवित्र कसे ख्रिस्तान पवित्र सभेचो भोग केलो तसे तुम्ही एकामेकाचो भोग करा एकामेकाचे भोग करचो पती आपणाचो सुद्धा भोग करता केन्ना तुम्ही असो देवाचो भोग तुमच्या जिवितांत तुम्ही भोगून तुम्ही तो जियेतात हो भोग तुमच्या सगळ्या जिवितांत सुद्धा पुरो तुमचो सांभाळ आपोस्तल अभ्यास करा करून तुम्ही मोगाचे देखून ताच्या सतीचा तुम्ही जियेया कशे ख्रिस्तान प्रकारचं आमचे बसोन आमकां जिवीत मेळटा बसोन ताणें ताचेच जिविताचें विश्वासी बलिदान दाखोवन दिलें तशेंच तुम्ही पती पत्नी एकामेकाक त्याच त्यागाच्या सॅक्रिफायसाच्या समर्पित मनोभावान तुम्ही एकामेकाक समर्पण दिल्ल्या वरवीं तो भोग देवाचो तुम्ही भोगता आसतना तुमकां त्या भोगा वरवीं देवाची नेसावान नारायणपान तो कापतली आनी कडली साम तुमच्या लग्नाचें जिवीत समाधानाचें सवस्थतायेचें जातलें तर त्या वरच्या संतोषान हांगासर तुम्ही सांगता मेळटना ह्या देवाच्या भोगाचो अनुभव तुम्ही आज भोगता आसतना हो भोग आज तुमच्या जिवितांत तो आसुनी कितले सोबीत करून आयच्या वाटेलार जेजू म्हणटा हांवें तुमचो भोग केलो तसो तुम्ही एकामेकाचो भोग करा हो भोग निस्वार्थी भोग एकामेकाचें बरें बरें आशेंत तसलो भोग एकामेकाचो जीव दिवचे तसलो भोग भोग ह्या संवसाराचो न्हय फकत भोग जावन आसा हो आपणाचें बरेंपण लेगीत दवरलो तुम्ही तुज्या पती पत्नीचें बरेंपण आशिल्लो तसलो भोग आनी केन्ना असलो भोग तुमच्या जिवितांत आसा हो भोग खंडीत जावन तुमचें जिविताच्या कश्टांत तुम्ही ना आंतरांत एकसुरपणान तुमकां सांगता दवरता आनी तुमचें जिवीत आनी चड समृद्धी जावन तो तुमकां मुखारता सांभाळून आपोस्तल ह्या भोगा विशयान उलोवन कोरिंथांत बरयल्या पयल्या पत्रांत तो कितले सोबीत करता त्या आद्याक चवथ्या वळीला भोग जावन आसा सोंसी दयाळ वचन करिना आंकडार करिना आपणाची सोडवीक लेगिना अन्याय चिंतिना भावार्थ बरोसो लोक आसा आनी तो सदां काळ उरचो आनी वाडचो तसलो भोग तशें जाल्यार होच भोग तुमच्या जिवितांत हर एका दिसा हर एका घडी तुम्ही भोगून तुम्ही माया मोगाची मनशान जावन तुम्ही जियेया भावा भयणीनो आज ह्या संवसारांत कुटुंबा जिविताचे दीस काल पळयत आसतना आज कुटुंबा जिविताच्या पवित्रपणाचेर व्हड एक कंठक आयिल्लें आमकां दिसता कुटुंबा जिवितांत नात्या स्त्रीमध्ये गुणे जावनेचो भोग आवय बापाय भुरग्यां मदें गुणे जावनेचो संबंद आमी आज पळयतच आसा पयल्या लेगीत आज कुटुंबां कट्टा बांदल्या घरा कडेन दिसतात पूण भितर आज मोग नासतना आज ती निर्जीव
3 वर्सां पयलीं रोमांत जेजूचे नांव फुलसान केलें ताच्या आवय बापाय लुईस आनी झेली मार्टीन तांकां पावसेबाद सांतीन म्हूण पासयले. ह्या वेळार तो उलोवंक लागलो ह्या काजारी जोड्यांनी तांच्या जिवितांत हो देवाचो मोग तांचो भोगून तो मोगांतलो वांटून ताणें तो जियोंक जाय. देवान ताका दिल्लें तें दिसा ताणें तांचो सांबाळून ताका ज्याप्रमाणे योजना ताणें तें तुकास व्हरोंक जाय. ह्या जोड्यान दिसा तांच्या जिवितांत देवाच्या मोगान परत जियेली ती देवाच्या योजनांत ताणें वांटो घेतलो. ताच्या भुरग्यां बाराबरी हो मोग उरली ती ह्या भुरग्यांनी असल्या आवडटान असल्या भुरग्यांक आशिर्वादान वाड आसतली म्हूण ताणें आशेली मात्र न्ही. ह्या भुरग्यांक तशें रूप करना ह्या भुरग्यां पैकी सगळ्यांनी भगवंत जाली आनी तांची एक दूर जेजूचें नांव फुलसान केलें ह्या सांतीपणाच्या वेंचणुकायेंत पावले. आज आमकां भुरग्यांच्या हांगासरच्या आवय बापाय हो कायदो मानता. ह्या कुटुंबांत आमी जियेत आसतना कुटुंबाचो एकवट कुटुंबाचो मोग कुटुंबाचो संतोश तांचो सांबाळून आसा. कितें ह्या कुटुंबाक अडखळ्यो येतात ते सगळे आमी भोयस करीत तर आमच्या कुटुंबा जिवितांत आसूं जाय हें मागणें सांगता आमचें कुटाम सांगता रावता. आमी हांगासर मंडळी आमच्या काळार आमी पळयला आमचो वेळ जाता आसतना गांठ वाजता आसतना कशें आमी दिव्यांनी पडत आवय बापूय भुरगीं मेळोन कुटुंबाचेर सहकार्य मेळोन कशें आमी हो भक्तीक वेळ पडलेलो देवाचें उद्धार आमी वाचलेलो भक्तीक गायनां आमी आयकलेलो आनी अशें देवा आनी आमचे लोक हो संबंध गटाचो जिवितांत ही नित्या भोगाची समतायेची एकवटाची जाली. आज संदेशा वेळार आवयची गांठ वाजता आसतना वा दीस पळोवन येता आसतना आज आमच्या जिवितांत असलें मागणें आसा की आज कित्याक अशें जालां हो संसाराचो प्रभाव आमचेर पडटा आसतना आज आमकां कठीण आमी रावूंक जाय तर आज मागणें आनी मागणें भोवसर गरजेचें. भगवान पुन्हा आज आमकां गरजेचें कित्याक जेजू कोणी झुजले ताचे आदर्श घेवन आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी जियेता. कशें ती माया मोगान एकामेकाक समजून घेवन सोडतो ती जियेली भावंडाक धडधड नासतना ती जियेली देवाच्या उतराचेर पातळेर जियेली. आज आमच्या कुटुंबांत असलें पवित्रपण आज मोठ्यान नव्यान जिवाळ जावंक जाय. प्रत्येकाक तुमी मोठे नवरे आज तुमच्या जिवितांत हे नवे काम सुरू करता आसतना प्रत्येका सणांनी तुमी मागा दीस पळोवन येता आसतना तुमी मागा अशें देवाच्या नांवान तुमी मागता आसतना देवाचो मोग तुमच्या काळजांत तुमी भोगता आसतना कठीण जावन तुमचें ही कुटुंबां नजरेंतल्या भगवान कुटुंबा मदीं सदांच पडल्यार कांयच दुबाव ना. आज जाय असलें मागणें आनी मागणें आसलेल्या वरवीं कुटुंबा जिवितांत आज कितलो संतोष कितलें समाधान कितलो एकवट आज आमची कुटुंबां जाय कट्टार बांदल्या घरा वरवीं आज कुटुंबा जिवीत नासतनाचे जायतीं आमदारां आज आमचे मदीं आसात. आमची भुरगीं बाळां आज असल्या भावंडांत असल्या पुरुशांत आज ती वाडनात. आवय बापाय भुरग्यांच्या कांय वर्सां तांच्या पयलेल्या ह्या भुरग्या बाळांक असल्या सताच्या असल्या निधीच्या असल्या मोगान तांणी वाडोवंक आनी ही जबाबदारी आवय बापायनी आज घेतली. आज आवय बापाय भुरग्यांक भियेता भुरग्यांक जबाब दिला म्हणटा आसतना ताका सगळ्या वाटेक आज तुमचो कायदो रावचो आसा. हो एक कोण कुटुंबाचो तांचो सांबाळप आसा थंय देवाचो मोग आमी भोगता आसतना हो मोग आमची भुरगीं भायर सोडिनात कित्याक घरांत एकामेकाचें सूख दूख आमी वांटून घेता एकामेकाच्या गरजांक आमी पावता. हातूंत मदें कितले प्रश्न कितली बेजाराय कितली आंदोलनां आसतलीं एकामेकाक सोड करपाचें वातावरण आसा देखून आमी आमच्या कश्टाक सदांच आमी एकवटीत जावन आसा. आनी आदलो बापसाहेब देवाची सांचो पावल दुसरो ताणें केलेले कन्सर्शियल फॅमिलियारिस कन्सर्शियल कुटुंबाचो एकवट ह्या मध्ये अपोस्तोलीक दंतवेद्यान तो सांगता हो एक कुटुंब समाजाचें आशेचें तें जावन आसा. पण आनी कित्याक ह्या कुटुंबांत असले सगळे बरे गूण शिकून आसात कठीण जावन समाज बरी जाता. आयची आमची कुटुंबां असली ती जावंदी एकवटीत जावंदी भावंडाची जावंदी मागण्याची जावंदी तोडमुखी समाज कठीण जावंदी बरी जातली. तशें जाल्यार आज आमकां भुरग्यांच्या आवय बापाय हांगासर कुटुंबा जिवितांत जियोवच्या आमकां असले
तुमचे वागाचो संतोष थंयसर सगळ्या आताले जिवितांत वागाचो अनुभव करून तोच मोग एकामेका वाटून बघितला आजारी जोड्याचो आपण दिला हे तुमकां दिवचे आपण तुमच्या जिविताच्या लाभायक आसली वो तुमचो संसारी वो तो आळवणेचो सैनिक पण तो सगळ्या तुमच्या जिवितांत भावना केवळ जेजूचो देवाचो मोग तुमच्या माणसांत आसा तो तुमच्या सगळ्या जिवितांत संतोष करून तुमकां तो पावता तशें जगार संतोष उल्हास बरे दिसा पत्त्याक तुमकां आमी रास उल्हास पटयला देवाच्या नांवान तुमी सुरू करचें लग्नाचें जिवीत देवाच्या मोगान तुमकां तें करून दी आनी अशें देवाच्या मोगान भरलेले तुमी सदांच ह्या मोगान संतोशान तुमी जियेया आनी तुमकां समेस्तार आमी बरें समाधानाचें संतोष करीत समृद्धीचें आजारी जीवन मागता आमेन. तुम्ही पहिले आमच्या भगवंताची उसारणी या भगवंताचे प्रभुत्व संस्कार या संदर्भात सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सपुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे समावलो आंक वाळ मरयेतान जल्मालो पांच कुरील तकाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सा झडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गा चडलो सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें बगसाणें कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत Todo merino dari Mubis Baba asal asal lagna seluruh itu sekarang kata sebelum tahu dah nazari lagna sekarang sebagai kata tu dari dulu sampai apa yang tidak pernah jenama mahu kerja sana tu bi tu jangan biar lezat orang je.
super nos misericordia eius, et veritas Domini manifestet, et veritas Domini manifestet, Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. जोड्या देश सुरवचे बाबाचे प्रार्थना बसलेल्या निकालींचे आणि यस बाबाचे प्रार्थना बस. I come चे प्रार्थन येशू म्या. I come चे प्रार्थन येशू म्या. Ben comincia e ada. I come चे प्रार्थन येशू म्या. I come चे प्रार्थन येशू म्या. I come चे प्रार्थन येशू म्या. मौनपणान आमच्या गरजां बसत मागया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा, तुझ्या उदारपणान लग्नात एकवटलेल्या ह्या जोड्यांचे तुझी कृपेची आशीर्वादां घाल. नाजारेतांतल्या भाग्यवंत कुटुंबाची देख तांच्या दोळ्या मुखात आनी दवरून हे भाग्यवंत कुटाम तांणी बांदून हाडूंक तांकां गरज आसा ती सर बेसांवां तांची घाल. अशें तांचें कुटाम समाधानाचें, संतोशाचें, बक्षाण्याचें सर शगुणांनी भरलेलें तें जावन दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
जावपी आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कुडणी रगत आपले सकुशें कश्ट मरण सोसून वेच्या आनी ताणें कुडो घेतलो तुका दीन पासून तो मोडलो हो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गळयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणेची. तेच परी जेव्हा तुळस आणि काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाजलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी मातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे गरजाचे पातकाचे कोफसाडे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हे म्हज्या कुडासार. Portazo football goya. Papa, Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुखेपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फोव केले देखून आमी तुका तीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवलेल्या आमा समेस्तान पवित्र वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नमन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा लुईस आमच्या गोडी बापा सगळे ह्या जाती वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरो सुदारून मेळ्यात त्या आमच्या भावा भयणींची कापड कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें बरजणीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकारी मरिये देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवान जोत आनी सर्व कणी तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजू वरवीं. Jesu Maria, Jesu Sarada, Jesu Povina Pichai Kona, Sarvo Vedar Baba, Sarvandanami Vayo Tuka,
या जागेची मागणी करत असताना या जोड्याने आज स्वीकार केलो लग्न सभेस जिणेच्या किरणे सांभाळून देव तुमकां बोड कृपा दिवं दी बरी कुटुंबां तांचे ताण पळय सगळे भोवजावन दी म्हणून बऱ्या बुद्धीपणी आमी ह्या जोड्या खातीर मागया सर जोड्याने बुद्धीपणी हात जोडचे आनी तकली बघावन ह्या मागण्यान तुमी भाग घेवचे तुमचे बसून हांगासर प्रार्थना आमी करता पवित्र बाबा मनशाक तुज्या सारक्या सर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून ताका रचली दादल्या आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शांती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें देवा तुज्या मोगाची येवजण घडीत करून तुवें तुज्या परचे कडेन केल्ल्या त्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगाक दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार तापसो वेळ पावतच तोच सुबावटाचो लग्न संवाद जेजू आनी पवित्र सभेमध्ये जोडलेल्या लग्न संवादाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें तर बाबा ह्या सर दादल्याचेर आनी ह्या तुज्या साकरणीचेर ह्या भुरग्यांचेर माया मुखार तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता बाबा लग्न संस्काराच्या संबंधान आज ती भितर सरली तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दी आनी आपण बांदून आतां ती कुटुंबां मेहनतीन ती सांबाळून शिबोतपणाचे शिकोटे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां वांगडा ती नानवड करून तांकां तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे सादे जावन ती तयार करून ह्या तुज्या सर्व साकरणीचेर तुज्या दुवांचेर तुज्या सुभांक आशिर्वाद घाल तुज्या व्यसनार ध्यान आनी तांकां बरें पत्नीचे आवयचे आपले कायदे ती पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेक ती सांबाळून आनी आपल्या सुकुनांनी तांची कुटुंबां ती चलोवन ह्या तुज्या सर्व दादल्याचेर ह्या तांच्या न्हवऱ्याचेर तुजो सर्गेचो आशिर्वाद घाल बाबा विस्वासी पती ते तांकां जावन खरे बापाय कशे आपणाक जल्मोवच्या भुरग्यांची ते जतन घेवन मोगाळ बाबा तुज्या मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणात वांटो घेवन ही तुजी भुरगीं अंतरयतात तशेंच ती एक दीस सर्गीच्या सुखांत एकपणान वांटो घेवंक पावो जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन उबी रावा सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म कांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांच्या न्हय पूण पवित्र सभेच्या आवडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती थी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राखण चलयताय सस्ताच्या सस्ताक सगळ्याची शांती सदां घाल तुमचे सगळे आस्को एकामेका शांती
प्रार्थुया. सर्गींच्या भो मोगाळा बापा जाणवायेन आनी मोगान लग्नाचो संस्कार तुवें स्थापलाय. ह्या आमच्या भावां आनी भयणींच्या लग्न संस्कारा पासून तुका आमी दिन वासून हे मागणी विस्वासान करता. हे बलिदान जावन तांच्या नव्या अभ्यासाचें बळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधान एकठांयलाय. एका उंड्यान आनी एका पिवणान दादोशी केलाय. तांकां एका मोनाची आनी एका काळजाची करून सांबाळ. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमचो सर्गीचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसो. तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांची मेळोवन तुमकां बुजवण आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जिये. देवाच्या मोगा संवसारान तुमी साक्ष दिवं. दुर्बळांक आनी गती दुखी सांपडलेल्यांक तुमी पावो आनी तुमच्या दयाळ करण्याचें सर्गार तुमकां इनाम मेळो. आनी हांगासर एकठांय जाल्ल्या तुमा समेस्यांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसने ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा.